नमस्कार. हेडॉनच्या ह्या आयच्या कार्यावळी भितर तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमचे बरोबर आसात गोंय राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि जांची इमेज सध्या फक्त स्टेट लेवलाचेर उरली ना, जाल्यार हळू आमकां नॅशनल लेवलाचेर दिसपाक लागल्या. ते फ्रांसीस ऑफ डिसा स्वागत. दिसा सर, तुमच्या फाटल्यान म्हाका सारको मोदीचो फोटो दिसता, तुमी मोदीक फुलां दितना. सो वॉट इज हॅपनिंग? यू आर खंय तरी तुमची जी इमेज आसा, यू आर अ लिडर फ्रॉम मायनॉरिटी कम्युनिटी, ती इमेज नॅशनली भारतीय जनता पार्टी खूप फायद्याची पडटा आनी खंय तरी सरकार येतकच तें स्टेचर वाडलां. सांगपाचें म्हटल्यार मोदीचे आनी गोंयचे संबंध जुने, नवे न्हू ते. म्हणजे मोदीचो परिचय आहा म्हणून हांव दिल्ली वचून ताका ग्रिटींग दिवपाक गेल्लो. तो आमचो प्रभारी आसलो. 99 पयले इलेक्शनान भितर सरला तेन्ना म्हाका दिसता 2000 पासून तो आमचो प्रभारी. सो आमचे संबंध जुने. सो म्हणटकूच फाटीं हांव गुजराताक वचून ताका भेट दिवन येयल्लो. म्हणटकूच म्हाका दिसलें की तो प्रधानमंत्री जावचे पयलींचो फोटो तो, जाल्या उपरांत न्हू, जावचे पयलींचे 2 दीस पयलींचो फोटो तो. आनी सरकार आयिल्लें, शपथ घेवची आशिल्ली. शपथ घेवची आसली. म्हणटकूच ताका आमी सगळ्यांक दिसलें की गोंयचें नातें जवळचें आहा. म्हणटकूच ताका वचून भेट दिवन येयल्लें बरें म्हणून. त्या फोटवाचेर खूब जाणांची बरी चर्चा जाली, कारण थंय मुख्यमंत्री आमकां सायडीक राविल्ले दिसता आनीक तुमी बुके दितात. इज दॅट अ सिग्नल दॅट इज बीन सेंड? कसलो सिग्नल सोदता तो म्हाका समजना. म्हणजे आय हॅव टू मेक इट मोर क्लियर ना. आमी सगळे एका मोठ्या संख्येन गेल्ले, म्हणजे 10-12 लोक आसले आमी. म्हणटकूच म्हाजे पयलीं सीएमान बुके दिल्ली, तेजे नंतर हांवें दिल्ली. म्हणजे तो बुके दिलो आनी सायडीक सरलो, मागीर हांव दिवपाक गेलो. हो फोटो खूब फेमस जालो. सीएमाचो फोटो फेमस जालो ना. म्हाका खबर ना. हांवें तो फेसबुकाचेर घालना, हांव सोशल मिडियाचेर मोठ्या प्रमाणान ना. कोणे तरी घातला आसतलो. कितली दिसता तुमी म्हळ्यार की मोदीचो आनी गोंयचो परिचय जो आसा तो खूब आदलो, कितलो फायदो जातलो दिसता? कारण गोंया कडेन जर पळयलें जाल्यार एक ल्हान राज्य, फक्त 2 खासदार, आमचो एक मंत्री जालो. हाज्या की मुखार वचून कितलो फायदो जातलो असो दिसता? कारण जेन्ना एक फूल देशाचो विचार करतात तेन्ना आमकां तातूंतलो कितलो वांटो मेळटलो अशी अपेक्षा आसा. म्हाका दिसता गोंया एक महाराष्ट्राचो जिल्ला परस कमी आहा. बरोबर. म्हणटकूच गोंयचो विकास जावपाक मोठो पयशांची गरज ना. म्हणजे मोठ्या पयशांची गरज ना. आमकां जे मदत केंद्र सरकारा कडसून गावता तितून मातशी तर वाड जायत खूब जाता. तितून दुसरो विचार करपा जाय. पयशे दिता ते मोडपा जाय न्हू. मोडपाची ताकद आसपा जाय. आय विल कम टू दॅट. कारण ताजेर तुमी खूब स्वता स्ट्रॉंग स्टँड घेता. हय, मोडपाची ताकद ना आमचे कडेन. ती ताकद बिल्डअप जावपा जाय. कॅपॅसिटी बिल्डींग म्हणटा आमी ताका. आमची ताकद वाडपा जाय. आमकां बरे कन्सल्टंट येवपा जाय, बरे कॉन्ट्रॅक्टर येवपा जाय. त्या लेवलाचेर आमचो दर्जो वाडपा जाय. तेन्नाच आमी पयशे चड मागूं येता. खुबशे कडेन आमचे कडेन पयशे दिल्ले आमी मोडूंक ना आनी पयशे मागपाचो अधिकार ना. कित्याक दिसता ही गजाल? कित्याक जाता की तुमी म्हळ्यार की पयशा परस जो फंड येता ताजो सारको वापर करप चड म्हत्वाचें. हे कित्याक जायना? कित्याक जायना? आमी कॅपॅसिटी वाडोवंक ना. कॅपॅसिटी वाडोवपा जाय. आमचे कडेन इंजिनियर वाडपा जाय. हांव आतां नगरपालिकाचो मंत्री, म्हणजे नगर विकास मंत्री. हांव प्रत्येक नगरपालिकान पयले 2 इंजिनियर, 1 इंजिनियर हे काम करतात. तेंचे कडेन ती कॅपॅसिटी ना आनी काम करपाची. म्हणजे एक तर आमी इंजिनियर वाडोवचे पडले, नाजाल्यार ताका ट्रेनींग दिवन आनी काम करपाची कॅपॅसिटी वाडोवची पडली. दोनूय करपाक आमी लागल्या. म्हणजे इंजिनियराचें रिक्रुटमेंट आमी चालू केला. सध्या आमी पयले कॉन्ट्रॅक्टाचेर घेतले इंजिनियर. तुमी ते गांवानात. बट तुमी नगरपालिकांचेर खूब पिकार जाले. तुमकां राग आयलो एकूण परिस्थिती पळयतकीर. पयशे दितात पूण पयशे खर्च करनात आनी प्रॉब्लेम्स कन्सिस्टंटली दर वर्साक तेच आसात. म्हाका खरेपणान दिसता की नगरसेवक, नगराध्यक्ष ते फोकस जाल्ले ना. तेंचें लक्ष केंद्रीत जाल्लें ना विकासाचेर. खंय आसा लक्ष? तरेतरेचे तेंचे डिस्ट्रॅक्शन जाल्ले आहा. सगळे ते पार्ट टायम पॉलिटिक्स करतात. तेंचे वेव्हार आहात, धंदे आहात आनी तितून ते नगरपालिकेचें काम करतात. आतां नगरपालिका एक फूल टायम जॉब जाल्लो आहा. नगरपालिका म्हणजे एक फूल टायम चेअरपर्सन म्हणजे इक्वलंट टू एन MLA. आमदारा बरोबर तो, जावं मंत्र्या बरोबरूय म्हणूं येता. म्हणजे तितके ताका
स्टेटस आहा तितके कामाचे आनी आवांठय आसा कामाचो. हय कामाचे तितके हें आहा ताका म्हणटकूच तेणें विचार करचो आपूण कामाक लागल्या उपरांत आपूण कशें काम करून घेतलो म्हणून तेणें जास्तीत जास्त टायम डिवोट करचो पडलो कामाचेर. म्हणटकूच तो आपल्या खुर्चेर बसलो आसचो पडलो. टायम टू टायम रिव्यू घेवचे पडले. कामां फुडें धुकलनान कित्याक ती पळोवची पडली. म्हणटकूच एका डिवोशन जाय. तुमकां एक तुमचे विरोधक म्हणटात की हें म्हापशांय अशें कित्याक जालें कारण म्हापशेचेर तुमची चड नदर आसपा जाय आशिल्ली. न्हू म्हापशान हांव बुधवाराचे बुधवारा वयता. तरी आसतना ह्यो गजाली कित्याक घडटात. म्हापशान खूब कमी केला हांवें. म्हापशा एक नगरपालिका आसतली जे कडेन स्वताचे 9.5 कोटी आहा. म्हापसा इज वन ऑफ द 14 म्युनिसिपल कावन्सील म्हणजे कॉर्पोरेशन धरून कावन्सिलूच म्हणटा हांव ती जे स्वताचे 9.5 कोटी आहा आनी हे 9.5 कोटी फाटल्या 2 वर्सांक जमा जाल्या. म्हणजे तेंची रिकवरी बरी आहा. म्हापसा नगरपालिकेची रिकवरी बरी आहा. बाकीच्या 13 नगरपालिकेची रिकवरी बरी ना. कितें करतले तुमी ही गजाल जाग्यार हाडपा खातीर. जाग्यार कारण जेन्ना आमी नगरपालिका म्हणटा तेन्ना सामान्य मनशाचे प्रश्न थंय कितें अशी व्हडली व्हडली प्रोजेक्टांची गजाली आसनात. सामान्य बारीक बारीक लोकांचे प्रश्न जाग्यार कशे घालतले. जाग्यार घालपाचें म्हणल्यार कितें केलां आतां म्हापशेचें जर उदाहरण दिवपाक जाय जाल्यार NOC लायसन्सां हें लोकांक टायम टू टायम गावपाक लागल्या. तितून चड अडचणी नासतना लोकांक ही सुविधा गावल्या. लोकांक चड वेळ रावपाची गरज ना. आतां प्रोजेक्टांचेर प्रॉब्लम जाला. इंजिनियरींग सेक्शनां वीक आसल्या कारणान तीं कामां फुडें धुकलना. दुसरो विशय कितें आहा सरकाराचें ती काम करून घेवपाची पद्दत जी आहा पळय ती थोडी त्रास करता अडचणी हाडटा. म्हणजे टेंडर काडलो सिंगल टेंडर येयलो तो एक्सेप्ट करपाक जायना. रिटेंडर करपाक जाय. एक टेंडर म्हणजे कमीत ते 2 म्हयने. 2 फावटी गेलो जाल्यार 4 म्हयने जाले. तितून भितर लोकसभेचें इलेक्शन गेलें तितून 3 आनी म्हयने गेले म्हणजे 7 म्हयने गेले. 7 म्हयन्यान इलेक्शन सोंपलें कोर्ट सोंपलो पावस येयलो. पावसान 4 म्हयने गेले. 7 म्हयन्यान 4 म्हयने वर्सांतले 11 म्हयने कांयच करिनासतना गेले. ही टॅक्निकल प्रॉब्लम सगळे कडेन आहा. सरकार तुमी न्ही आतां तुमीच जर अशें म्हळें की आमचे कडेन प्रॉब्लेम आसा हो प्रॉब्लेम आसा मागीर लोकांनी पळोवप कोणा कडेन. पूण हे तो प्रोसेस जे आहा पळय ते बायपास कोणें करपाक जायना. कित्याक ताका कॅग आहा ताका ऑडिट आहा. ऑडिट सांगता तूं प्रोसेस बायपास करिनाका म्हणून. ऑडिट हे हांव सांगता त्यो अडचणी पळयना. पूण थोडे तितून एडमिनिस्ट्रेटीव रिफॉर्म्स जावपाक जाय. थोडे स्ट्रॉंग डिसिजन घेवपाक जाय. प्रोसेस शॉर्टकट करपाक जाय. हे प्रोसेसाचे इतके प्रॉब्लम आहा की तुका इंटेंशन कितकेंय बरें आसूं इंटेंशन तुजें पळयना. सदांच म्हणटात की हे जे प्रोसेस आसात दे आर चेक्स अँड बॅलन्सीस. यू आर सजेस्टिंग की ती चेक्स अँड बॅलन्सीस कमी करची. पळय कारण म्हाका एक गजाल सांगात तुमचो सारको एक मनीस आसा ताचो गैरफायदो घेवचो ना. दुसरो मंत्री गैरफायदो घेवचो ना हाची गॅरंटी तुमी दिवपाक शकतात. पळय प्रायवेट सेक्टरान जें काम फास्ट जाता कारण कितें तेंचो प्रोसेस त्या मनशाच्या जबाबदारीचेर दिल्लो आसता. बरोबर. हांव सपोज MD आहा हांव रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता. हांगासर सगळ्यांक संशयन पळयल्लें जाता. देर इज अ ट्रस्ट डेफिसीट. व्यक्तीचेर ट्रस्ट ना. खंयच्याच व्यक्तीचेर ट्रस्ट ना हांगासर. हे लोकशायेन खंयचेच व्यक्तीचेर ट्रस्ट म्हणटा तो ना. म्हणून व्यवस्था तयार केल्या की चड वेवस्था केल्ली आहा. ही वेवस्था केन्नाची ही 50 वर्सां फाटली वेवस्था. तीच फुडें व्हरता आमी. टायम टू टायम चेंज जावपा. काळ बदलला. काळ म्हणटा कितें तूं स्पिडीन काम कर. स्पीड तुका घेवपाक कोण दिना. सगळ्याचें हें ओपिनियन आहा की आमी फास्ट काम करपाक जाय म्हणून. पूण स्पीड घेवपाक कोणूच दिना. मागीर चेक्स अँड बॅलन्सीस काडप आनी अकाउंटेबिलिटी दवरप कशें दोनी. चेक्स अँड बॅलन्सीस काड म्हणून हांव तुका आयज पळय गोवा स्केड्यूल ऑफ रेट्स आहा त्यो 2-3 वर्सां फाटल्यो रेट्स. ते रेटीन एस्टिमेट केलो. ते रेटीर कॉन्ट्रॅक्टर काम व्हरना कारण 3 वर्सां फाटल्यो रेट म्हारगाय वाडली रेट्स वाडल्यो. बरोबर. ते रेट्स चेंज केले बरोबर कॉन्ट्रॅक्टर काम व्हरचो ना तो. जाल्यार तो कितें करतलो आपणाक 20% हाय दी म्हणटलो. तितून इनबिल्ड क्लॉज ना
बरोबर. गोवा स्केड्यूल ऑफ रेट्सान इनबिल्ट क्लॉज आसपा जाय बाबा वर्स जाली म्हारगाय वाडल्याली ही रेट अमके पर्संटेजीन वाडपा जाय. तुम्ही कितें म्हणटा चॅक्स अँड बॅलन्सीस कमी करपाची गरज ना, बट कांय हे जे कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स आसात त्यो काडून उडया. त्यो सोंप्यो करपा जायो. कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स आसा पळय ते सिंपल करपा जाय. कळ्ळें. आतां म्हारगाय वाडटा म्हणून सगळ्यांक खबर आहा. सिमेंटीचे समज 10 रुपया वाडले 20 रुपया वाडले ते आपाप GSR येवपा जाय. यू आर पुटिंग फॉर द व्हेरी क्रुशल आणि इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट ऑफ गव्हर्नन्स. तुम्ही स्वता हो मुद्दो सीएमा कडेन परस्यू करतले? करता हांव. उलोवणी जाल्या की सिंप्लिफाय करपा जाय. कितक्यो गोश्टी करपा जाय. आतां आमी रस्त्यांक डांबर घालतात तो 2 वर्सां भितर वयता. कारण कित्याक ते स्पेसिफिकेशन आहा पळय ते जुन्या काळाचे स्पेसिफिकेशन. आमी आतां मजबूत रस्ते करपाची गरज आहा. हे सिंप्लिफिकेशन जातलें जावपाक जाय. यू आर डेप्युटी सीएम. सीएम इज युअर व्हेरी क्लोज फ्रेंड. काळा प्रमाणे विकास जावपा जाय. आदी कितें आसलें सवकास सगळें चलतालें. बैलगाड्यान भोंवताले न्हू आमी. आर यू होपफुल की हें जातलें तुमच्या सरकाराच्या काळा भितर? बाकीच्या राष्ट्रांनी जालें न्हू हें. तुमच्या सरकारा भितर तरी गोंयांत जावपाक शकता हें? जावं शकता तें. जातलें. काळाची गरज. तुम्ही गोंयकाराक एश्युअर करपाक शकता जातलें? काळाची गरज आहा. अमान्य करता सगळें स्पीड अप करपा जाय. जातलें काय जावचें ना? Whether it is possible or not possible? सरकारान खुबशे स्पीड अप जाल्ले आहा. तुका एक कालवी ब्रिजाचें उदाहरण दिता हांव. 14 म्हयन्यांनी ब्रिज तयार जालो. हेजे पयलीं शक्य नासलो तो. आमी खूब टायम काळाचे बंधन धरून काम केल्लें आहा. आयनॉक्स थिएटर येता व्हडले 6 म्हयने भितर जाल्ले आहा. इफीच्या टायमार कितकेशे प्रोजेक्ट आमी फास्ट केल्ले आहा. पूण तेका कितें जाता तेका तेणेन स्पेशल पर्पज व्हेकल GSIDC केली. बरोबर. GSIDC केली. खुबशी रेड टेप कातरून उडयली. बरोबर. आनी आपल्या रिस्पॉन्सिबिलिटीचेर काम केलें. ते भशेन काम जाता. आर यू टेलिंग मी दॅट फॉर मे बी नेक्स्ट 2 years एडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिफॉर्म्स आणि सिम्प्लिफिकेशन ऑफ ऑल दीज कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स इज द प्रायम अजेंडा ऑफ दीस गव्हर्मेंट? आय फील इट इज द नीड ऑफ द आवर. इट इज द नीड ऑफ द आवर. वी हॅव टू लिसन टू द नीड ऑफ द आवर. म्हणजे आमी आयकून घेवपा जाय कितें जावपा जाय. विकास जातलो फास्ट जातलो जाल्यार सुदारणा प्रोसिजरांनी जावपा जाय. यू आर होपफुल की तुमच्या सरकाराच्या काळांत हें जातलें? जावंकूच जाय. नाल्यार आमचो एक फेलियर करून घेतलें. नाल्यार आमचो एक फेलियर कसो जातलो तो. इट वूड अमाउंट टू ए फेलियर ऑफ द गव्हर्नमेंट. बिकॉज ऑफ दीस म्हाका ह्याच पॉयंटाचेर 2.5 वर्सां कंप्लीट करता गव्हर्मेंट आनी तुमचे कडेन पळयतना लोक फक्त एक पॉलिटिशियन म्हणून पळयनात किंवा मिनिस्टर म्हणून पळयनात. तुमचे कडेन एक स्टेट्समॅन म्हणून पळयतात. अशी परिस्थिती भितर स्वताच्याच सरकारा कडेन 2.5 वर्सांचो परफॉर्मन्स जर पळयलो, आर यू सिरियसली हॅपी? यू आर सॅटिस्फायड? यू आर नॉट हॅपी? वॉट इज युअर फिलींग? माय फिलींग दॅट वी कुड हॅव डन मोर. आमी आनी चड करूं शकतले. पूण आमचे फायनान्शियल एक विकनस आसलें. म्हणजे फायनान्शियल प्रॉब्लम आसले आमकां ती गती घेवपाक गावली ना. कारण कितें आर्थीक परिस्थिती ह्या राज्याची मजबूत नासली. आयज म्हाका दिसता आमी मोठे उलोव येता. आमी पयलीं मोठे उलयताले करपाक मातशे अडचणी येताल्यो. आमच्यो आर्थीक पोजिशन इतके वीक जाल्ले. मायनिंगानसून 800 कोटी एक कमी जाल्ल्यो. मागीर मायनिंगा खातीर आनी कितके वॅट आनी मागीर आमी पेट्रोल प्रायसीस देंवयले तितून आमी 220 कोटी लुकसाण करून घेतलें. हें करून आमी मातशें आमचें पोजिशन इतकें वीक जाल्लें की आमकां काम करपाक. तुमकां दिसता की ते फायनान्शियल गजाली जाग्यार पडल्यात? फायनान्स पोजिशन जाग्यार पडोंक ना. आमकां केंद्रा कडसून आर्थीक मदत इल्ली चड गावपाची आशा आहा. दुसरो मुद्दो जो आसा व्हेरी फ्रँकली तो, आनी आय विल बी ब्लंट ऑन दीस, की लोकांचो क्लियर कट व्यू आसा की दे आर एक्सेप्ट मे बी 4 or 5 कॅबिनेट मिनिस्टर्स जातूं भितर तुमी आसात, ते जर सोडले पीपल आर नॉट हॅपी विथ रेस्ट ऑफ द कॅबिनेट आनी हे ओपनली लोक उलयतात. तुमकां दिसता 2.5 वर्सांचे हांव नको इन रिस्पेक्ट लोकांची अपेक्षा कितें आहा तेंचेर म्हाका दिसच म्हणून. जेन्ना लोकांच्या गरजांची मिनिस्ट्री असतात थोड्यो, थंय जेन्ना परफॉर्मन्स कमी जाल्लो दिसता कंपेर्ड टू द प्रिवियस गव्हर्मेंट, तुमचे बाबतींत तो वाडिल्लो दिसता. सीएमाच्या बाबतींत तर प्रश्नच ना. देर आर सर्टन 3-4 मिनिस्टर्स जंय तो खूब बरे तरेन मुखार गेला, वेर युअर थिंकींग प्रोसेस हॅज रिच्ड अप टू अ लेवल ऑफ यू आर प्रपोजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिफॉर्म्स. तुमकां खरेंच दिसता तुमी जी गजाल उलयतात ती तुमच्या कॅबिनेटांतल्या सगळ्या मंत्र्यांक कळटली तरी? आय एम व्हेरी ब्लंट ऑन दीस बिकॉज लोकां कडच्यान डायरेक्ट फिलींग येता.